मोपा विमानतळाचेर येरादारी खातें आनी गोंय सरकार हांणी 8 दिसां भितर येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कावंटर वा ब्लू टॅक्सी कावंटर खासा पेडणेकारां खातीर सुरू केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करतले, रस्ते आडायतले। तशेंच ज्या पेडणेकारांनी टॅक्सी वेवसायिकांनी आपलो घर संवसार चलोवचे खातीर हाडिल्ल्यो गाडयो रस्त्यार दवरून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ग्रीनफील्ड मोपा एअरपोर्ट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी दिल्या। बुधवारा पेडणेच्या नागझर वाठारांतल्या नानाशेठ सभाघरांत घेतिल्ल्या बसकेक ही शिटकावणी टॅक्सीकारांनी दिली। आमची सरकाराकडे टॅक्सी स्टँडाच्या संदर्भात जी मागणी चालू आहे आणि सरकार वेळोवेळी टायम काडून धोरण करता सरकाराचे वेळ काडपाचें धोरण चालू आहे त्या संदर्भात मिटींग आसली म्हणजे ठोस उपाय योजना हे म्हणून काल आमी जेन्ना आमदारा कडेन हांव स्वता मेवळा आनी आमदाराक हांवें विचारला विचारला म्हणजे हेचो की टॅक्सी स्टँडाचे जी तेचें आश्वासन आसलें की आमकां फॉर्माची बरोवन मेळटा फॉर्माची दितली तेचेर आमकां परमीट मेळटा। कोर्टान जेन्ना आमकां कळ्ळें रिस्पॉन्स पळोवपाक फॉर्मां दिल्या तेची आमी ताका काल विचारणा केल्या आनी त्या प्रमाणे तेणी सरकारा कडेन उलोवन आमकां सांगता म्हणून सांगलें। पूण इतलेंच न करता मुख्यमंत्र्याकूय मेळोन आमी कित्याक पळय मोपा संदर्भातले सगळो विशय मांडला आनी मुख्यमंत्र्याक हांवें एक काल वर्ष सरकाराक जाला एक विनंती केल्या की जो प्रलंबीत विशय आहा हो अक्षय तृतीयेच्या दिसा उद्घाटन करून सोंपय म्हणून आनी मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला आतां पायटोलो कितले ते हांव नको आश्वासन दिला की आपूण त्या दिसा पूर्ण करता आनी जे कितें प्रोसेस स्टार्ट करपाक जाय तो फुडल्या आठवड्यांच्यान स्टार्ट करता। सोमाराक कितें तरी त्या संदर्भात मिटींग घेवन अधिकारी जे आहा तांकां पूण आदेश दिता हे आमकां आश्वासन दिल्ल्या। आतां ह्या आश्वासनाचेर आनी तांकांय सगळ्यांक आतां मिटिंगेन सांगलेलें आहा आनी जर प्रोसिजर स्टार्ट जाता काय ना आमकां कळटलो फुडल्या जर ना जाल्यार योग्य तरेन मागीर कितें पावलां उखलपाक जाय ती उखलता।